Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोंयांत मायनिंग बंदी उपरांत लोकांचे जिणेचेर कसो परिणाम जाला ताचेर धनबादांतले इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ मायन्सान अभ्यास केला. तांणी केला तो रिपोर्ट असो. गोंयांत मायनिंग हो येणावळीचो मुखेल स्रोत. मायनिंगाचो राज्याचे जीडीपीत वांटो 20%. 60,000 परस मायज फामिलींक मायनिंगांतल्यान निश्चित येणावळ मेळटाली. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गोंयची 25% लोकसंख्या मायनिंगाचेर निंबून. देशाचे फॉरेक्स रिझर्वांत मायनिंग उद्देगा कडच्यान 13 बिलियन अमेरिकी डॉलरांची भर. फाटल्या 3 वर्सांत राज्य सरकारान 597 कोटी 21 लाख रुपया एकठांय केल्यात. मायनिंग बंदीक लागून राज्याचे रीण वाडत आसा. 2012 सावन प्रत्येक वर्सा सरासरी 1055 कोटी रीण वाडटा. मायनिंग डिपेंडंटांनी जीण ढुकलूंक जेवण खाण उणें केला. तांची लायफस्टायलूय बदलल्या. गोंयांत मिनेर आनी लोकांचे संबंद बरे. लोकांचे हित गरजो सांबाळून मायनिंग जाताले. मायनिंग बंदी उपरांत लोकांची येणावळ सापूच पडली. बेरोजगारी वाडली. खर्च आनी येणावळीत मोठी तूट जाल्या. जगपाक नित्याचे गरजेचे गजालींक लोकांचेर सेव्हिंग सोंपोवपाची पाळी म्हूण रिपोर्ट तयार करूंक मार्गदर्शन करपी प्रोफेसर गुरदीप सिंग म्हणटा. हो रिपोर्ट गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या कचेरेंत आनी खण मंत्रालयाच्या कचेरेंत तशेंच हेर अधिकाऱ्यांनी मेरेन पावला. गोंयांत परत स्थायी मायनिंग सुरू करचें म्हूण धनबाद इन्स्टिट्यूटाच्या ह्या रिपोर्टांत सुचयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.